आमचे मांद्रे गावचे सरपंच किरण सावंत, तसेच पंच मेंबर मिंगल फर्नांडीस, दिसाचे तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा. ह्यो कार्यक्रम कला महोत्सव ह्यो तुमी म्हणजे देवस्थान कमिटीन ह्यो घडोवन हाडला आनी म्हाका दिसता वर्साच्या वर्सा तुमी हे कार्यक्रम घडोवन हाडटात. आनी खरेंच आयज बरें दिसलें म्हाका की सगळे खूब कार्यक्रम अटेंड केले, पूण माजी जाल्लेले अध्यक्षांक केन्ना कोणी फेलिसिटेट केल्ले पळोवंक ना. कित्याक सदांच देवस्थान खरेंच अभिनंदन तुमचें आनी कौतुक करचें दिसता की हांव पळयतालो की पयलींचे अध्यक्ष जाल्यार तेंचे तुमी सगळ्यांनी सत्कार केले, म्हणजे तेंचो मान तुमी तेंकां दिले. म्हणजे जेन्ना गांव म्हणटात आनी गांव वाडो म्हणटात किंवा देवस्थान म्हणटात आनी सगळे देवस्थानचे स्थानीक म्हणजे ते देवाक मानपी सगळे एकी कडेन येवन काम करतात, तेन्ना अशे वेगळे पद्दतीचे आयडियाज हे येतात. म्हणजे कशें जेंच्यांनी पयलीं सर्व केला, जेन्ना पयलीं कार्य केला तेंचो मान सन्मान म्हणजे तेंकां एप्रिशिएट करप. आनी हे करता आसतना एकूच म्हाका लक्षांत येयलें, कोण दिसलें की मराठवाडा ह्यो एकी कडेन आहा, एकवटीन आहा आनी अशेंच देवी कडेन मागता संपूर्ण मराठवाडा एकी कडेन अशेंच रावचें. आतां ती ओलो किरणान सांगलें की आपूण हांगा रावलो आनी सातेरी देवीचो आशिर्वादान जिखलो. मराठवाड्याची एक खासियत आहा, मराठवाड्याच्या वांगडा कोण रावलो तो सदांच जिखला आनी म्हाज्या वांगडा मराठवाड्यात रावलो म्हणून आयज हांव आमदार जाला. तो अशेंच तुमचे आशिर्वाद दवरचे. सगळ्यांत पयलीं सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हटल्यार आयज तुमी जे फेलिसिटेशन केलें एज्युकेशन फिल्डान, कल्चरल फिल्डान आनी स्पोर्ट्स फिल्डान खरेंच बरें दिसलें. नाल्यार वचत थंय एज्युकेशन फिल्डानूच फेलिसिटेट करतात, पूण तुमी सगळे म्हणजे वाड्याचेर जी भुरगीं त्या फिल्डान फुडें सरले तेंकां तुमी फेलिसिटेट केल्यात. आनी अशें केल्या उपरांतूच ऑटोमॅटिकली दुसरी ल्हान भुरगीं ते पळोवन आनीक मोटिवेट जातात आनी फुडें सरतात. कले विशयी चड काय उलयना, कित्याक एवरी इयर स्थानीक तुमी हांगासर कला सादर करतात. आयज तुमच्या 50वो प्रयोग म्हणटा तो उमका थिएटर्स करता. कॉंग्रेच्युलेशन्स आयज ऑल द बेस्ट तेंकां इन फ्युचर. तेंचे फेलिसिटेट करपाचें भाग्य म्हाका मेळ्ळें, खरेंच बरें दिसलें. परत एकदां लास्ट म्हणटात ते दोन गोश्टी. कला म्हटली खरी म्हाका फक्त रवींद्र भवन याद येता आनी लास्ट टायमूय सांगलें रवींद्र भवनाचें काम चालू आहा आनी डेफिनेटली बेगिनान बेगीन जातलें. आनी आयज हे वर्धापन दिनाक इतलें अनाउन्स करूंक सोदता की येता ते 30 तारखेक म्हाज्या वाडदिसा निमित्तान रवींद्र भवनाचें फावंडेशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी ही म्हाजी भेट सगळ्या कलाकारांक, पेडण्या तालुक्याच्या कलाकारांक, म्हणजे एक म्हाका आमदार म्हणून निवडून दिलो, कार्य करपाक दिलें. म्हाजें एकूच इंटेंशन आसलें की सगळ्या कलाकारांक आमचे न्याय मेळ्ळा. गेली 30 वर्सां आमचे पेडण्याचे पूर्ण पेडण्या तालुक्याचे कलाकार रवींद्र भवनाची वाट पळयताले आनी म्हाजें भाग्य हांव आमदार म्हाज्या टेन्युरार फावंडेशन स्टोन घालता आनी बेगिनात बेगीन रवींद्र भवन फूल फ्लॅश चालूय जातलें. दुसरें आयज फेलिसिटेट करतना दोन व्हॉलीबॉल प्लेयरांचे फेलिसिटेट केले. हांव एज अ व्हॉलीबॉल प्लेयर म्हाकाय बरें दिसलें की येदेशा मराठवाड्यात इतले बरे टॅलेंटेड भुरगीं आहात आनी अध्यक्षाकूय लास्ट इयरूय हांवें अनाउन्स केल्लें, ह्या फावटूय अध्यक्षान लास्ट टायम मेळ्ळो तेन्ना म्हटलें व्हॉलीबॉल ग्रावंड आनी बेगिनात बेगीन तेंच्यांनी फॉर्मेलिटी सगळे करचे. म्हाकाय दिसता मराठवाड्यात आनी मराठवाड्यात एक बरो व्हॉलीबॉल ग्रावंड जावचो, जे भुरगे सारके उमेदीन हांगा प्रॅक्टीस करतना पयला हांवें एक बरे प्लेयर जावचे. आनी ताका लागून आयज ह्या 25व्या वर्धापन दिना एकूच एश्योर करता तुमकां, जेन्ना तुमचे फॉर्मेलिटीज जातले तेन्ना ह्यो व्हॉलीबॉल कोर्ट म्हणटात तो आख्ख्या म्हणजे पेडण्या तालुक्यात नंबर 1 आसतलो आनी तो एक सिंथेटीक व्हॉलीबॉल कोर्ट आसतलो. लक्षांत दवरा, ह्यो खंयच ना ऑलिंपीक लेवलार, पूण हांव एश्योर करता तुमकां तुमचो ग्रावंड ह्यो सिंथेटीक ऑलिंपीक ग्रावंड जातलो, जेणे करून तुमकां बाकीचे इतरूय कार्यक्रम घेवपाक मेळटले. नंतर आता हालींच हांव 1 म्हयनो जालो सरपंच म्हणून मांद्रेगांवचो सरपंच म्हणून निवडून आयलो. म्हणून म्हाका ह्या देवीचो आशिर्वाद, तसोच म्हाज्या देवीचो आशिर्वाद आनी त्या पाटेश्वर देवाचो आशिर्वाद म्हाका लाभलो. म्हाका खरेंच कौतुक करचें कशें दिसता देवस्थान समिती. हांव तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, तुमी सगळ्यांनी ताळयो मारून देवस्थान समितीचे अभिमान कौतुक करचें, कित्याक आयज जो सत्कार आनी सन्मान जो घडोवन हाडलो तो खरोच कौतुकास्पद आसा आनी तेचो जेजो सन्मान जाला, तेजो सत्कार जाला, तेची घडोवन घेवपाची गरज आसा. आनी देवस्थान समिती असले निरनिराळे जे कार्यक्रम घडोवन हाडटा, खरेंच देवस्थान जर असे कार्यक्रम घडोवन हाडीत जाल्यार देवस्थानाचो फायदो ह्या सगळ्या गांवांक किंवा सगळ्या लोकांक जातलो आनी हेचीच सगळ्यांनी हेचो मार्ग घेवन फुडें वचचो, इतलेंच हांव म्हजे 2 शब्द
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.